मायमगोचो येवकार खबरो सांगता जवाहर. सुरवेक हेडलायन्स. बिल्डरांनी गावांक रेवाडो घातला. खंयच्याच खात्यामदीं ना समन्वय. दिलायला बाय रस्त्यार भाशणां दिवचे परस असेंब्लीन आवाज काड. आजगांवकारांचो शिवोलच्या आमदाराक सल्लो. कदंब महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्यो मागण्यो पडल्यात हुमकळत. सरकाराचे लक्ष उडपाक क्रिस्टोफर फॉन्सेकाचे फाल्यां पणजे उपोशण. मागण्यो मान्य जाल्यो ना जाल्यार 19 मार्चाक संपाची शिटकावणी. गोंयची उष्ण आनी दमट परिस्थिती कायम. IMDची परत एक फावट उष्णतायेची शिटकावणी. बुधवार मेरेन वाडयला येलो अलर्ट. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. एका तेंपार आजगांव पांचवोचार गांव म्हण फामाद. पूण आतां बिल्डरांच्या कॉन्क्रीट कर्मांनी सगळें काब्बार करून सोडलां. विविध सरकारी खात्यां मदीं समन्वय ना. एक्टिविस्टां बरोबर सामान्य लोकांच्यो तकल्यो तापपाक लागल्यात. रस्त्यार भाशणां दिवन फायदो ना. आजगांवचो हो विशय विधानसभेत गंभीरतायेन मांड. तिडकल्ल्या आजगांवकारांनी मागला. पळयात पुराय बातमी. पण MLAन भाषण दिले पळय ती रस्त्यार भाषण दिवन फायदो ना. तूं कायदे असेंब्लीन जाता, असेंब्लीन घाल कितें आतां आमचो इश्यू हो. आनी हायकोर्ट काडटलो तांकां हे दिया म्हणटलो परमिशन. जाल्यार पंचायती कित्याक जायो? पंचायती बंद करपाचे. कलवट बांदपाची एका बिल्डराची मागणी पंचायत आनी BDO न्हयकारली. पूण उपरांत DOP आनी उच्च न्यायालयान ताका मान्यताय दिली. बिल्डरान काम सुरू केले. हे काम पंचायतीन थांबयले. आमदार दिलायला लोबो, थळावे आनी पंचायत वांगड्यांनी पळोवणी केली. सध्या सुरू आशिल्ल्या उदकाच्या संकश्टाक लागून हे बिल्डर भुंयगत उदक शोषून घेतात आनी वनस्पत नश्ट करतात. म्हूण अशा व्हड अपार्टमेंट प्रकल्पांक गावांनी परवानगी दिवची न्हय अशें मुख्यमंत्र्याक आवाहन करतली अशें डिलायलान म्हटलां. आमी माजालवाड्यान येयल्ली आसगांव नियर पालोटी इन्स्टिट्यूट आनी हांगा सरपंच वॉर्ड मेंबर्स सगळे VDC मेंबर्स आनी आख्खो गांव हांगा येयल्लो आहा. दिस इज रिगार्डिंग दॅट proposed construction which is going to come by Rio. तांकां जाय एक्सेस तेंचे प्रॉपर्टीन आनी एज पर हायकोर्ट ऑर्डर WRDन हुंय तांकां ऑलरेडी एक्सेस बांदपाक हे दिल्ले आहा, परमिशन दिल्ले आहा. सो आमच्या लोकल लोकांचो हुस्को की हांगा आख्ख्या हे जे उदक येता दोंगराचे हितून कलवट बांदलो जाल्यार उदक कशें आय मीन दीस इज अ लायफ लायन. हांगा हे पळय आतां तूं उबो आहा, रस्तो केदो धाकटलो पळय तो रस्तो धाकटो आनी येदे व्हडले कन्स्ट्रक्शनां थंयसर येतली. आमकां ना उदक पिवपाक सारकें. बिल्डर येयले म्हणटकूच ते मारतात बोरवेल. लोकांची सायडीची घरांची भांयो सुकतात. आमचो लोकांचो फकत हुस्को की आमचो हे लायफ लायन आहा, हे नल आहा, तितून WRDन परमिशन दिवंक फावना फॉर कन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सेस कालवट फॉर देम. कित्याक ग्रीनरी पयले सद्या ग्रीनरी झाडां येवन ती आय मीन कन्स्ट्रक्शनां येवन सगळीं झाडां उडयतात. सो हेकाच लागून आमी इन्स्पेक्शन केल्लें आहा. आमी हुंय वचोंक जाय तितले मिनिस्टराक CMाक हांगा मेवतले आनी हो लोकांचो हुस्को आहा पळय तो हाव बेस्ट आय कॅन सॉल्व एज अ MLA आय वील ट्राय. हे जर कन्वर्ट जर असले जाल्यार बाकीचे हे जे असले हांकां जर बिल्डर लॉबीक जर इजी दिता तर गव्हर्मेंट जाल्यार फाल्यां आमकां आनी पंचायत कित्याक जायी? पंचायत नाकात न्हू, पंचायत क्लोज करा. पंचायतीक जर तूं आमी सांगले आमी आज विलेजर अशें वचून पंचायतीक झगडले की हो दिवं नाका हे करूं लोकांक व्हॅल्यू ना, पंचायतीकूय व्हॅल्यू ना. हे MLA आतां आमचे MLAन आयज सांगला भाशण दिलां आनी आमी MLAकूय सांगता MLAन बरें भाशण दिलां, बरी गजाल आहा. पण MLAन भाशण दिलें पळय ती रस्त्यार भाशण दिवन फायदो ना. तूं कायदे असेंब्लीन जाता, असेंब्लीन घाल कितें आतां आमचो इश्यू हो. आनी लँड प्रोटेक्शन जर बील हाडलें जावं तसलें कितें तरी जालें जावं घातला पळय तें तरी डिस्कशनाक घेया. ते जर आयज जिखले जाल्यार आमी असले इश्यू आनी केन्ना येवचे ना आमकां विलेजरांक. आनी जर आता आमचे जर आमचो आमकां हायकोर्टान धांवचें पडटा विलेजरांक, आमकां टायम काम धंदो सोडून हायकोर्टान धांवचें पडटा हे मॅटराक.
आं आयज आमी हांगा येवपाचे हायकोर्टांनी धांवपाचे आनी पंचायतीच्या दारार वचपाचे जाल्यार म्हाका सांग आमी आनी फाल्यां हायकोर्ट काडटलो तांकां हे दिया म्हणटलो परमिशन जाल्यार पंचायती कित्याक जायो पंचायती बंद करपाचे. कितें जालां रिओ बिल्डराची जी प्रॉपर्टी आहा एप्रोक्सिमेटली 800 to 900 आनी ते प्रॉपर्टीक वे ना म्हणून ती प्रॉपर्टी तेणेन कितें केला हो आमचो मेन रोड आतां हांगा पळयता जाल्यार 3 मीटर रोड ना आनी हांगा PWDचो कलवट आहा आनी सारको कलवट डॅमेज जाल्लो आहा केन्नाय हो म्हणूंक शकता. रिओन 1 वर्स पयलीं हांगा एक परमिशनाक फायल घातलेली पंचायतीन आनी त्या टायमार तेणेन WRDचे टॅक्निकल घेवन येयल्लो पंचायतीन फायल घातली पंचायतीन ती फायल तेजी इन्स्पेक्शन केलें आनी ग्रावंड घातले आमी की हांगा तर कलवट क्रॉस करीत म्हणजे हो जो अंजुना मेन नाला आहा आनी ताका हांगा टी जॉयंट जाता वरसून आनी एक नाला येता आनी टी जंक्शन जाता. टी जंक्शन जाल्या उपरांत पावसान सगळें उदीक रस्त्याच्या लेवलाक आसता कितें हे पळयताले जे फोटो पासून आहा पळयात हे फोटो आनी आतां जर तेणेन क्रॉस कलवट घातलो म्हणजे 12 मीटर तेजी लेंथ आहा ब्रेथ आहा तेजी 6 मीटर. हांव इतकें सांगूंक सोदतां की हे सगळो ग्रावंड घालून आमी तेजी फायल रिजेक्ट केली 1 वर्स पयलीं तेन्ना तेणीन व्हिडिओन तेणेन ती चॅलेंज केली. व्हिडिओन म्हाका पर्सनल फोन करून विचारले की हे मॅटर कितें हांवें ताका सविस्तर म्हायती सांगली एज पर रिपोर्ट आमी जो रिपोर्ट केल्लो तेच्या हिशोबान सांगली आनी व्हिडिओकूय ते खरें दिसले आनी व्हिडिओन कितें केली ती तेजी फायल डिसमीस केली. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. मायणा पाटो कामुल्ले व्हेली डिकुन्नाच्या घराक उजो लागून सुमार 2 लाखांचे लुकसाण जाला. म्हापशें उजो पालोवपी दळाच्या कर्मचाऱ्यांनी वेळार उज्याचेर नियंत्रण हाडलें देखून व्हडली दुर्घटना टळ्ळी. सुक्या तणाक लागलेलो उजो घरा मेरेन पावलो. म्हापसा कामुर्ले वाठारांत आयज सकाळी फुडें एका घराक उजो लागलो. ह्या उज्याचें मुखेल कारण म्हळ्यार घरा कुशीक आशिल्ल्या कड्डाक पयलीं उजो लागलो आनी हो उजो पावून घरान गेलो. ह्या उज्यान ह्या घराचें पुराय लुकसाण जाल्लें आसा. ही घडणूक जेन्ना उजो पालोवपी दळाक कळ्ळी तेंच्यांनी ताबडतोब ह्या घडणुकेची धांव घेतली आनी हो उजो पालोवपाचें काम केल्लें आसा. ह्या घडणुकेन सुमार 2 लाख रुपयाचें लुकसाण जालां अशी माहिती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या. हे घडणुके वेळार डिकुन्ना कुटुंब घर बंद करून भायर सरिल्ले. घरा फाटल्यान उक्ते मेकळे सुवातेर आशिल्ल्या सुक्या तणाक कोणे तरी उजो लायिल्लो. उष्णतेक लागून उजो पेटोवन तो घरा मेरेन पावलो. रांदचे कुडींतलो फ्रीज, ओव्हन आनी घरांतल्यो हेर वस्तू उज्यात लासून गोबर जाल्यो. 11:42 मिनटांनी आमकां एक कॉल येयलो की घराक उजो पेटला कामुर्ले 3 माड म्हणटा त्याच रोडाक जो तुये ज्या फेरीबोटी कडेन वयता त्याच रोडाक मेन रोडाक की पोन्ने घराक उजो पेटला. आमी पळयता जाल्यार घराच्या 4 वाटेन ड्राय घर कड्डाक उजो पेटोवन तो भितर सरला उजो. सो भितर सरलो आनी किचनाक उजो लागला. सो तेचे कामींग आनी वाशांक विशय जळल्या आनी बाकीचे तेजे घराचे जे सामान आसात किचनातले स्पेशली ते सगळें ऑलमोस्ट जळल्या आनी बरी लॉस आसा. आमची गाडी एक फूल मारल्या आनी आमी दुसरी गाडी जाय म्हणून आमी परवडची मागयल्या. परवडचो एक क्रू येयलो तेणी आमकां गाडी रिफील केली आनी तांकां सांगलें वच म्हणून आनी आतां इंजरीज अशें कोण ना. घर बंद आशिल्लें घरांतले कोण तरी भायर गेल्लेले आनी आतां आयल्यार लॉस आमकां पयले सुरवातीक दिसता की एक 2-3 लाख हे आसूंक शकता. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि भक्ती पैबाळगी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत गुंडगिरी वयले पुलिसांचे नियंत्रण सुटलां हेचो आनीक एक दाखलो मेळ्ळा. तोवूय पेडणे मांद्र्या. 6 तारखेची घडणूक. इन्स्पेक्शना निमतान गांवचो सरपंच आनी सचिवा बरोबर प्रॉपर्टी स्पॉटार इन्स्पेक्शना निमतान गेल्ले शांबा आनी ताची घरकान्न अन्नपूर्णा नायक ह्या दोगांचेरय लोखंडी सरयांनी खुनी हल्लो केलो. तोवूय गांवांतल्याच गुंडांनी. हातूंत पुलिसांची भुमिका कितें, सरकारी भलायकी वेवस्थेची कितें गणितां ह्या मुद्द्यांचेर पिडेस्तांच्या तोंडांतल्यान फाक्त आयकल्या उपरांत बेस बरो उजवाड पडूं येता. पळयात. माझ्या फाटल्यान जी नायक फॅमिली बसलेली आहे, शंभर नायक म्हणून बसलेलो आसा आणि हे दांडोस वार्डर आसा. ताणें एक कंप्लेन केल्ली
आमच्या पंचायतीन की आपल्या प्लॉटान म्हणजे आपल्या जमनीन कोण तरी इलिगल कितें तरी करता म्हणून तेचे इन्स्पेक्शन काडलेले आणि त्या इन्स्पेक्शनाक तांकां हाजीर राव म्हणून सांगलेले. ह्या शंभा नायकान सेक्रेटरीक मांद्र्याचे सांगलेले की बाबा रे थंय पुलीस फोर्स बी हाड कितेंय घडपाची शक्यता आसा, कारण अपोजिशन पार्टी जी आसा ती तेंच्यांनी पयली धमकी दिल्ली की म्हाज्या प्रेमीन जी बायल दिसता, जी शंभाची बायल आसा तिका जिवे मारतलो म्हूण पयलीच धमकी दिल्ली. आणि हेच्या पयलीं तेंच्यांनी अपोजिशन जे आसा तेंच्यांनी खूब फावटी तेंची कंप्लेन हेंच्यांनी केल्या, पण आयज पर्यंत मांद्रे पुलीस स्टेशन, पेडणे पुलीस स्टेशन आयज पर्यंत एकय दखल घेवंक नसल्या कारणान हो येदो व्हडलो इन्सिडंट जालो. आता तुम्ही पळयता तांकां रोडांनी मारली, चाकू सुरयांनी मारपाचो प्रयत्न केलो, धमकी दिली आणि आमचे पुलीस थंड बसलेले आसा. त्या दिसा म्हळ्यार तो आनी मी दोगांच जाणां आसले, हो आनी मी. हा. आणि एका कांयच ना पंचायतीन आपयला म्हणान आम्ही गेलो आणि ते चालू असलं इन्फेक्शन. सर्व सेक्रेटरी सांगले चल वचया म्हणून सांगला, कितें ते दाखय म्हणून सांगला सेक्रेटरी म्हणून हो गेला पुढे गेला आणि ते फाटल्यान सगळे इले पहिली रजतान वार केलो. पहिली हेच्या भावाचे रजतान वार केलो, मागीर बाकीच्यांनी केलो वार. तेका धरलो आणि आळवो उडयलो. रजतान तुका बी मारूंक ना न्हय? मारलो, म्हाकाय मारलो. पयली हेका उडयलो, सकल उडयलो, हेका आडाम वयता म्हणून तेणी रजतान म्हाज्यार मारलो, रॉड धरून मारलो. म्हाज्यार मारलो तो म्हाज्या रागा दिला, सकल पडलं आणि परत उठलं, परत हेका वाचवा ह्या करून सोडोवपाक वयता जाल्यार परत येलो तो आणि परत म्हाज्या रॉड मारलो आणि परत मी सकल पडलं, परत उठलं आणि सगळे असले पंच सरपंच सगळे असले हेचे मेंबर असले. त्यांच्यानी कोणी ह्या करूंक ना. आणि मागीर ते आपणच गेले, कसे गेले ते त्यांका खबर. मागीर हेका उचलून मी हाडलं आणि पोलीस स्टेशनार कसो गेलो काय गेलो तर आपणाक कांयच खबर ना. ते तेणी म्हाका हें केलें, जशें गळो फाळपाचो तेणी म्हाका प्रयत्न केलो असो. आणि तेणी नवे टी शर्ट हाडले म्हाजे, ते तेणी सामके हेचेर मारतकच ते पिजले टी शर्ट. आणि चेन हाडली म्हाजी, ती चेन तेणी काडून घेतली. आणि मागीर तेणी म्हाका असो गळ्याक गळो फाळपाचो प्रयत्न केलो, तेन्ना हांवें ताका धुकल्लो. मागीर परत दोगा जाणांनी येवन म्हाका मारलो आणि फाटल्यान परत म्हाजेर तेणी वारा मारलो आणि म्हाका सकयल उडयलो. फाटांनी म्हाका मारपाक लागलो. कोण तुकाराम आणि हो प्रशांत आणि जगन्नाथ. फुल नेम तेंचं आडनाव? तुकाराम सज्जन नायक, जगन्नाथ सज्जन नायक आणि प्रशांत सज्जन नायक. आणि मागीर त्या वाटेन तेचेर वारा मारलो, ते रजत अंदार म्हाका सोडलो तेचेर वारा मारलो. तेचेर म्हणजे कोणाचेर? बायलेचेर म्हणजे तकलेर धरून मारलो वारा. आणि त्याच्याकडे फोन बी काढून घेतले. फोनय घेतला तुमच्याकडे? फोन काढून घेतले. आता तुमच्याकडे माझा फोन त्याच्यावर असलो बायलेकडे, तो फोन त्यांनी काढून घेतला. आमच्याकडे फोन ना. पोलिसांनी कांयच करूंक ना? पोलिसांनी कांयच ना करूं. म्हणजे पोलिसांनी आम्ही स्टेटमेंट दिवपाक आमचे स्टेटमेंट पयलीं घेवंक जाय, ते घेवंक ना. डायरेक्ट आमकां पारशा धाडले आणि पारशासून आमकां शिफ्ट केले. ते सांगूंक ना खंय बांबोळे वयता बी तशें कांय सांगूंक ना. बांबोळे मागीर आमकां कळ्ळे वाटेची बांबोळे वयता. तेजे उपरांत तुवें पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट बी दिल्या? ती आमकां मागीर 2 दीस आमकां जमाना आला. ते दीस हांव सांगतालो तांकां हांव एडमीट रावता, म्हाका जायना म्हणून. तकली म्हाजी बेरायल्ले. इवन पुलीस स्टेशनार हांव वचून गेलो तो सुद्दां म्हाका कळोंक ना केन्ना हांव पावलो पुलीस स्टेशनार, ते कांयच कळोंक ना म्हाका. पूण हेणी म्हाका पाणी सुद्दां पिवपाक दिलें ते सुद्दां म्हाका कळोंक ना. आणि जेन्ना थंयसून आमकां धाडले तेन्ना डायरेक्ट बांबोळे येयले. पुलीस कंप्लेंट तुवें केन्ना केली? पुलीस कंप्लेंट म्हणजे आमकां जावंक ना, जमाना न्हू. काल इमिजिएटली दिसता आमी थंय सबंद दीस आमचो बांबोळे गेलो. आणि दुसरे दीस आमकां बांबोळे डिस्चार्ज कितें दिलो तुका? बरो आसलो तूं? ते सांगतात बरो आहा काय ना म्हणटा. हांव तांकां दाखयता म्हाजे ब्लड येता, अशें म्हाजो पांय जुडना, कळ्ळें? पांय बी जुडना, म्हाजो गळो म्हाका घेवपाक जमाना. हांव एक दीस म्हाका हें कर जाल्यार दोतोर म्हाका सांगता काय ना, तुजे डिस्चार्ज म्हणजे डिस्चार्ज, चला तुमी घरा. हे दोतोरांनी म्हाका सांगलें. आणि काल आमी सबंद दीस घरा कडेन रावले, लस घेतली आणि आयज कंप्लेन व्हरून दिली आमी पुलीस स्टेशनार. आणि त्यांच्या हेचेर आमी सॅटिस्फाय जावंक ना म्हणून आमी प्रायवेटान मागीर काल विजनान वचून हें केली. तांकां कितें बेश्टें सांगून आमी हें केली की आमकां दुखता. सिटी स्कॅन केले तेन्ना तेणी म्हाका सांगलें की हे तुज्या हे जें आहा स्पॉन्डिलायटीस तेका सूज आहा म्हणून सांगलें.
म्हणजे गव्हर्नमेंटाच्या हेतून काय मेळोंक ना तुमकां धाडले पण प्रायव्हेटान तुम्ही खर्च केल्या उपरांत तुमकां सांगले की तुका दूख आसा म्हणून. सुजा तो रिपोर्ट हा आमच्याकडे फोटो आहे सगळ्या. हा. आणि पुलीस स्टेशनार आयज तुम्ही कंप्लेंट दिली न्हय? पुलीस स्टेशनार आम्ही आज कंप्लेंट दिवपाक गेले, कंप्लेंट दिली आणि फाटल्यान त्यांच्यानी आमकां कॉल लेटर धाडले की त्यांच्यानी आमची केस केल्या म्हणून. हा म्हणजे अपोजिशन पार्टी. ऑपोजिशन पार्टी. हा. आणि तुमकां आपयले केन्ना आपयले? फाल्यां आयतारा. फाल्यां आयतारा. आणि तोपर्यंत आम्ही इतले केसी गेले जाल्यार एकय कॉल लेटर त्यांच्यानी धाडूंक ना. हा. हेच्या पयलीं तुम्ही कंप्लेनी केल्ले? कंप्लेंट खूप आहेत कंप्लेंट. ह्याच्या पयलीं 8 दीस तेही धमकी दिली रजता, खुनाची खुनाने रक्तपात करतलो, तशी सगळी गाडी बी सोडली. काय 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 सांगला त्यांनी? खुनाची खुना करतलो, रक्तपात करतलो. कोणी सांगला? रजतान सांगला. रजत म्हणजे कोण? रजत जगन्नाथ नाईक म्हणून तो आमच्या वाड्यात सध्या गुंडा निर्माण झाला तो. हा. मानाऱ्याचो आणि त्याची सगळी फॅमिली त्याला सपोर्ट करता. इव्हन त्याची आवय सांगता की हो रजत टार्झन कांयच न्हू, टार्झनाच्या पेक्षा आपलो झील जातलो असे सांगता. आणि तो रजत सांगता की आपलो मामा पोलीस स्टेशनार आहा तोपर्यंत तुम्ही मात्र सटाय तोडूंक शकना असं सांगता रजत. म्हणजे पोलीस तो मामा थंय पोलीस स्टेशनार कोण होमगार्ड ड्रायव्हर कितें तरी आहा पार्शेकार. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकर आणि सानिका नागवेकर. कदंब महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्यो मागण्यो सरकारान मान्य करच्यो म्हणून आयटकाचो क्रिस्टोफर फॉन्सेका पणजे श्रमशक्ती भवना भायर फाल्यां 1 दिसाक उपासाक बसतलो. तरीकय सरकारान मानलें ना जाल्यार 19 मार्चाक संप करपाक तो बसपाचो आसा. क्रिस्टोफर फॉन्सेकान तशी शिटकावणी दिल्या. आयटक आणि कदंब कर्मचारी संघटनेची पणजे बस स्टँडार कर्मचाऱ्यांची बसका जाली. कर्मचाऱ्यांनी थकबाकी पीएफ दर पयली असलो तसो करप आणि दिसवड्यार कर्मचाऱ्यांक सेवेत आस्पावन घेवपाची मागणी ह्या वेळार फॉन्सेकान केली. ही मागणी पुराय करपा खातीर आमी सरकाराक संप करपाची नोटीस धाडल्या. जानेवारी 2016 ते जानेवारी 2018 मेरेन 34 म्हयन्याची उरिल्ली थकबाकी दिवपाक मुख्यमंत्र्यान हयकार दिला, पूण ती अजून मेळूंक ना. सरकारान 3 वर्सांनी सेवा केल्ल्या कर्मचाऱ्यांक आस्पावन घेवपा विशींची मागणी मान्य केल्ली. फकत फायल भोंवत आसा. ज्यो इलेक्ट्रीक बसी आसात थंय कदंब महामंडळाचे चालक कायमचे आसपाक जाय. कामगार आयुक्त खात्याक जागे करपा खातीर 27वेर आंदोलनाची नोटीस धाडिल्ली, पूण 12 दीस जाले आनी हे कामगार खातें न्हिदलां. फॉन्सेकान सरकाराक धारेर धरले. गाडी घेऊन पण ते कामाला घरात मागले की बाबा गाडी आमच्याकडे द्या, आम्ही कॉर्पोरेशन चलयता. तुमकां जर जाय जाल्यार फुडलो रिक्रुटमेंट करता तुमकां कितें तुमच्या मागण्या प्रमाणे तुम्ही कंडिशनां घाला, पूण त्या कामगारांक तुमच्यो गाडी करून तुमून घ्या. आम्ही कदंबा मॅनेजमेंट ताका स्ट्रायक नोटीस दिला. ती स्ट्रायक नोटीस गव्हर्नमेंटाकय धाडला, लेबर कमिशनराकय धाडला. 19 तारखेर कामगार कदंबाचे संपार वेतले म्हणून, बेमुदत संपार वेतले म्हणून. पण आमकां संपाचे ज्यो मागण्यो आहा त्यो सरकारा फुडें दवरल्यात. खुबश्यो ज्यो मागण्यो आहा त्यो नव्यो न्ही. खुबश्यो मागण्यो लायक एरियर्स, 34 मंथ्स एरियर्स, तुझे प्रॉव्हिडंट फंड रेस्टोरेशन एट 12%, ही नवी मागणी न्ही. 34 महिन्याचो एरियर्स जो कदंबा कर्मचाऱ्यांक मेळोंक जाय फ्रॉम 1 जानेवारी 2016 टू 2018 तो 34 महिन्याचो सीएम एग्री जाला. फक्त आमकां मेळोंक ना आनी आमी म्हणटा रिटायर्ड कामगारांक इमिडिएटली दिया, उरलेले कामगार जे आहा काम करता ताका 3 इन्स्टॉलमेंटांनी दिया. प्रॉव्हिडंट फंड 12% आमचो रेस्टोर करात. डिसेंबर 2009 सून प्रॉव्हिडंट फंड 10%चेर हाडलेलो तो 12% हाडा. कित्याक आमी जेन्ना रिटायर जाता आमकां 7th पेचो वा गव्हर्नमेंटाचो पेन्शन मेळना. आमकां फक्त 1,500-2 हजार पेन्शन मेळटा, तो आमकां पावना. ही म्हारगाय आनी जे लायफ जे आसा ताका आमकां पावना. ताका लागून आमी म्हणटा आमचो 12% प्रॉव्हिडंट फंड रेस्टोर करा आणि आमकां पेन्शन कांय तरी आतां न्यू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट येयला तातूंत आमकां एक 7,000, 8,000, 10,000, 15,000 सुद्दां मेळपाचो संदर्भ आसा. आनी ताका लागून विथ एरियर्स प्रॉव्हिडंट फंडाक पे करा आणि आमचो सोशल सेक्युरिटीज ताकी एकदम सेव्ह करा.
The opposition, it is hunger strike from 00 hours tomorrow means today, midnight till midnight. And my hunger strikes are known to everybody. When I go on a hunger strike, dagalbaji na. It is very fair, open, and it is a pure hunger strike. तर बसी चालू असतले Of course, 19 तारखेर आम्ही संप करपाचो नोटीस दिला. आमकां ते संप करपाकूच जाय म्हूण खास ना, पूण प्रोवायडेड गव्हर्नमेंट इंटरव्हीन्स अँड रिझॉल्व्ह द प्रॉब्लेम. सगळे ड्रायव्हर्स, कंडक्टर्स ते आम्ही नोटीस दिला. आफ्टर अ नोटीस इज गिवन, there are lot of procedures, lots of things that happen because workers also get mobilized like today. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीज, समृता खणगावकर आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया व्यावसायिक विसव. उष्ण आणि दमट परिस्थिती कायम आसा. परतून एकदा उष्णतेची शिटकावणी वाडयल्या. बुधवार मेरेन येलो अलर्ट लागू केला. पळोवया तापमानांतल्यो कांय बारकायो. सुरुवात करपा खातीर सप्तकाच्या पयल्या अर्धात राज्यात उष्णतायेचे ल्हार आसतले. तापमान 35 ते 37 मेरेन उंचायेचेर उरतले. 20 डिग्री सेल्सियसाच्या मध्याक उणे स्थिर उरतले. अस्वस्थतायेत भर घालपी म्हळ्यार चड आर्द्रताय, जी खरी भावना 40 डिग्री सेल्सियसा मेरेन उरतली. बुधवारा पयली अदमास अनिश्चित दिसाचे भायर उष्णतायेचो अलर्ट नासलो तरी सप्तकाच्या शेवटाक तो वाडोवपाची शक्यताय आसा. फुडल्या उष्ण सप्तकाची तयारी करताना मंगळारच्या हवामानाचो बारीकसाणेन नियाळ घेवया. परतून एक फावट सकाळी थंडेचो शिवर जातलो. 20च्या मध्याक तापमान उणे आसतले आणि कांय कडेन हलके धुके आसतले. हाका लागून सकाळच्या मध्यामेरेन गरम अस्वस्थ हवामानात वाट मेळटा. IMDन मंगळारा चडांत चड 36 डिग्री सेल्सियसा मेरेन उरपाचो अदमास उक्तायला. आर्द्रतायेक लागून खऱ्या अर्थान कितलेशेच अंश चड जाणवता. उण्यात उणे तापमान 24 डिग्री सेल्सियस उरतले, पूण भोवतणची उष्णताय रातय भरिल्ली दवरतली. सुरक्षीत रावप गरजेचे. उष्णतायेची शिटकावणी बुधवार मेरेन वाडयली. चडावट तापमान 35 ते 37 डिग्री सेल्सियसा मजगती. फुडले 5 दीस सुके हवामान. मंगळारचे तापमान 36 ते 24 डिग्री सेल्सियसा मजगती. मंगळारा नितळ मळप, सकाळी दवांचो अनुभव. गोयच्या बोर्डधन्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक. गोवा 365 मोग आसचो.